हांव जाणा फोंड्या ग्राउंड मातसो व्हेंटिलेटराचेर आहा. फोंड्या डेव्हलपमेंट ग्राउंडाचे हॉस्पिटलाचेर जायना, पूण फोंड्या अंडर स्कील डेव्हलपमेंट गोवरेडे आनी बिबटे वाघ हेची ट्रेनिंग दिवपाक ते फोंड्या मंत्र्यान चालू केल्या अंडर गव्हर्नमेंट स्कील डेव्हलपमेंटाचेर. सो कोणाकूय जर हांगा येवन ट्रेनिंग घेवपाक जाय बाबा सांसपावपाचें कशें गोवरेड्यांक बिबट्या वाघांक, जाल्यार ते ट्रेनिंग खंय बेगीन फोंड्या चालू जावपाचें आहा. आतां ग्राउंड डेव्हलपमेंट, ब्लड बँक, हॉस्पिटल, बरे रस्ते हेजेर आमकां टायम लागतलो आनी आमी देवा कडेन मागतात की बेगीन देवान ती आमकां शक्ती दिवची की बाबा तुमी जेन्ना येता तेन्ना इंटरनॅशनल न्ही जाल्यार पण एक नॅशनल स्टेडियमाचो ग्राउंड तरी फोंड्या तुमी आमी पळोवपाक पावतले. आमी परत एकदा हे संपूर्ण लोकांचे हांगा आयिल्ल्याच्या मनाच्यान आभार मानता. आनी फादरान जे सांगल्या आमकां सगळ्यांक एक रावपाक जाय, सेक्युलर रावपाक जाय, डिवायड जावपाक जायना आनी कोणाच्या स्वार्था खातीर बिबटे वाघ घेवन भोंवपाक जायना. आमी सगळे एक रावतले, बरे वतले आनी फुडल्या वर्सा म्हाका खात्री आहा की हेज्याकूय मोठो टुर्नामेंट देवाच्या देवीच्या आशिर्वादान जातलो आनी आमी सगळे गोंयकार एक जावन फुडें वतले. बाप्पान सांगलो म्हाका, बाप्पाक आमी ल्हानपणान पळयताले दूरदर्शनाचेर बी बोवाळ घालता तेन्ना. आयज तुका परत पळयलो आनी तुवें म्हटलें तुका आदार जाय, तुजोय आदार जाय आमकां, कित्याक आमचो दोगांयचो आवाज जर मोठो जायत जाल्यार वाघ सुद्दां धांवन वतले खंय सगळे. सो बाप्पाक कोण आनी उमेद जाली आनी सगळ्यांक हांगा परत एकदा विशिंग यू अ व्हेरी हॅपी फीस्ट. लेट अस स्टे युनायटेड, लेट अस स्टे सेक्युलर एंड थ्रू ऑल द नेगेटिव्स आउट एंड वन्स अगेन विशिंग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फीस्ट विथ ऑल गुड हॅपीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडन्स ऑफ लव. थँक यू.